अशें जातलें म्हणून तुमी रेडी आसले की अशें कितें जातलें म्हणून जो स्पीकर मर्जर म्हणून पयलीं अनाउन्स करता, जो स्पीकर तांकां लोटस सिंबल अलॉट करता, तोच स्पीकर त्याच मॅटराचेर जज म्हणून काम करता. सो क्रायमूय तोच करता आनी त्या क्रायमाचो जजूय तोच जाता. हें कशें जावपाक शकता? सो तो सांगतलो की आपणे त्या दीस तांकां लोटस सिंबल दिलो तें आपणें रॉंग केलो म्हणून सांगपाक शकतालो ना. सो इट इज एक्सपेक्टेड. 2 वर्सां जशें आमचे एडवोकेट अभिजितान सांगलें की 10th शेड्युलाचो उद्देशूच कितें आशिल्लो की डिफेक्शन प्रिवेंट करप म्हणून ताका एंटी डिफेक्शन म्हणटा. सो आयची ह्या स्पिकराचे ऑर्डरीन गोंयच्या स्पिकरान परत एकदां प्रूव केलें की इट इज नॉट एंटी डिफेक्शन लॉ बट इट इज लॉ फॉर डिफेक्शन. तें प्रिवेल जाता. सेकंडली ही ऑर्डर जर पयली जाल्यार इट इज अ झेरॉक्स कॉपी ऑर्डर ऑफ माय अर्लियर पिटिशन वेन द अर्लियर स्पीकर हॅड गिवन द ऑर्डर. इट्स अ सेम. तेणी फक्त तेणी नांवां चेंज केल्यात आनी तीच ऑर्डर ते यूज करतात. सो देर इज नथींग न्यू इन दीस ऑर्डर and we all expected this order, and that's why I already posted on the social media that we don't expect the speaker to pass a fair order on line with the 10th schedule. So this order is completely in violation of the 10th schedule, जशें आमचे एडवोकेट अभिजितान सांगलें तशें. So that is you can't expect. Only thing our achievement is that the order is out. We never expected this order will be in our favor. So and for that also we have to struggle for 2 years. Advocate Abhijit has time again reminded the speaker about the earlier Supreme Court order in case of Megha Chandra Manipur, that such petition should be disposed by the speaker within 3 months. But our speaker deliberately delayed it so that they were trying to prevent us from approaching the higher authorities. So one thing is clear that till the time the speaker disposes the petition, we cannot approach the High Court or the Supreme Court. So the speaker was taking the advantage of this because he was completely biased. He was taking the dictations of the BJP leadership. This order also was ready long back, but he was not asked to deliver it. So today he has only asked to deliver this. He has only signed on it. So that is the only difference. But everything was an expected line. हीच जर ऑर्डर तेणी तो जर सारको आशिल्लो, तांकां जर भिना आशिल्लें आनी तांकां दिसतालें की तेणी जें मर्जर जावं कितें केलां तो सारको आशिल्लो जाल्यार ते 3 म्हयन्या भितर सेम ऑर्डर दिता आशिल्लें न्ही. तांकां 2 वर्सां आमकां हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान वचपाक कित्याक पडलें. सो हेजो अर्थ स्पिकराक खबर आसा आनी जे कोणी डिफेक्शन केलां तांकां सगळ्यांक खबर आसा की तेणी कितें केलें तें रॉंग केल्लें आसा आनी त्या खातीर तेणी पिटिशनान डिले केलें मातशें. आतां स्पिकराक एकूच प्रश्न तुमी विचारपाक जाय, तो म्हणटा मर्जर जालें आनी तें मर्जर एक्झॅक्टली कोणें केलें आनी केन्ना जालें आनी खंय जालें. इज स्पीकर हॅविंग द पावर अंडर द पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्ट. देशांत जे आमचे वेगळे वेगळे कायदे आसात, खंयच्याय एक कायद्यान तरी स्पीकराक पावर दिता 2 पार्टी मर्ज करपाक. सो हाव स्पीकर कॅन से दॅट इज अ मर्जर. आनी मर्जर खंय आसा? हांवें इलेक्शन कमिशना कडेन चॅक केलें. इलेक्शन कमिशनान सांगलां गोंयांत खंयचीच पार्टीचें मर्जर जाल्लें ना फॉर लास्ट 2.5 years. सो मर्जर एक्झॅक्टली जालें खंय? सो हें स्पिकरान पयलीं सांगपाक जाय बाबा मर्जर खंय जालें. मर्जर तांकां ऑटोमॅटिकली हँड सिंबला वयल्यान लोटस सिंबल स्पिकरान खंयच्या आदाराचेर दिलो. स्पीकर कम्स इन द पिक्चर ओनली वेन अ डिफेक्शन petition is filed, disqualification petition is filed before him. Otherwise, speaker does not come in the picture. Earlier also, one speaker has passed the order of merger. So how a speaker can pass the order of merger? That itself is a challengeable issue. स्पिकराकूच खबर ना स्पिकराचो पावर कितें. इलेक्शन कमिशन कित्याक स्पीकर इलेक्शन कमिशन काडान ते सगळे पावर स्पिकराक दिवपाचे. स्पिकराक खंयची ऑथॉरिटी पावर दिता की 2 पॉलिटिकल पार्टीचो मर्जर करपाचो. सो हो तेणें पयलो आलो. सो आयज जो केला तेणें 10th शेड्युलाचो परत एकदां मर्डर केला आनी एंटी डिफेक्शन लॉ आसा तेणी रिडिफायन केला. दॅट इज द लॉ फॉर डिफेक्शन.